नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या चौकशेक नेट पोलिसांची उंचेल्या पावड्यार धांवपळ। डीजीपीन दक्षिण गोंय एसपी कडच्यान स्कॅमा विशीं घेतलो चौकशेचो स्टेटस रिपोर्ट। वास्कोच्यान दोगांक अटक। कॅश फॉर जॉबाचेर व्हाईट पेपर काडचो काँग्रेसीन गोंयचे स्कॅम पावयले। एआयसीसी दिल्लीन चौकशेक हाय पावर्ड कमिटीची मागणी। सावंत सरकाराची धुलाई। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात राज्यपालान मुख्यमंत्र्याक समन करचो आबाची मागणी। आरजी विरेश म्हणटा स्कॅमात फुडारी आसतले जाय ज्युडिशियल एन्क्वायरी। कॅश फॉर जॉबाचे नवे प्रकरण। पैसे मागतना आमदार गणेश गांवकाराचो कथित ऑडिओ व्हायरल। एक्टिव्हिस्ट तामणकाराची कागाळ। आमदार म्हणटा बदनामीचे कारस्थान। म्हादई याचिकाविशीं जानेराच्या तिसऱ्या सप्तकांत सुप्रीम कोर्टात निर्णय जावये। तिनूय राज्यांच्या एसएलपी विशीं निर्णायक सुनावणी जानेरांत सरन्यायाधीशान केस धुकल्ली। होंडा मायनिंग ब्लॉकाची पावणी। ब्लॉक पावणेच्या इतिहासांत आज मेरेन सगळ्यांत हायेस्ट 114% वयर बोली। जेएसडब्ल्यू ओडिशाचो अग्रवंशी रेसींत ब्रेस्ताराक उरपें। सभापती तवडकराचे राजीनाम्याची भाषा। प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा महाराष्ट्राची वेंचणूक जाली काय मुख्यमंत्र्यांनी सभापतीक घेवन बसता। तवडकार गोविंदाचेर फुर्योज। कर्नाटकांत हत्तीची पद्धतशीर हत्या। अंदू एकूण 69 हत्ती मेले। शॉक लागपाची सगळ्यांत चड प्रकरणां। 4 वर्सांत 320 हत्यांचे हत्येचो रिपोर्ट। खासा रिपोर्ट। कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो वाडटो आवाठ पळोवन सध्या पोलिसांची उंचेल्या पावड्यार धांवपळ। बुधवारा डीजीपीन दक्षिण गोंय एसपी कडच्यान स्कॅमाचे चौकशे विशीं स्टेटस रिपोर्ट घेतलो। आतां मेरेनचे चौकशेचो रिपोर्ट मागला म्हूण कळटा। जॉब स्कॅमाच्यो पुजाच्यो आनी हेर केशी परवरे दिवचले सावन माड्डोळा एकठांय हाडल्यात। सांजे वास्को पुलिसांनी स्कॅमात आवय उमा पाटील आनी पूत शिवम पाटील म्हणटा तांकां धरलीं। वरदी डीजीपी सर आमच्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मडगांव ऑफिसान आयिल्ले। as if this is a routine also office visit as well as आमच्याकडे ह्या दिसांनी खूब जॉब स्कॅमच्यो केसीस रजिस्टर जाल्ल्यो आसा डिस्ट्रिक्टान। चड केसी फोंडा आसा आनी मार्दोळ पुलीस स्टेशन आसा। तश्योच 2 केसी काणकोण आसा आनी एक केस वास्कोय आसा रजिस्टर जाल्ली। सो एसडीपीओज ऑफ द कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट एसडीपीओ फोंडा वास्को आनी काणकोण हांकांय आपयल्ले आनी डीजीपी सर हेज टेकन द briefs of investigation what is conducted in the matter and the further investigation which is required to be done in this matter. Accused in these cases, like for example Deepashri Gaus Desai, she is under arrest and under custody. Accused Yogesh Funkodikar is also under arrest. Accused Sandeep Parab is also under arrest. Pooja Naik is also under arrest and they are all in the custody. So whenever accused are in the custody, speedy investigation is necessary. So owing to these job scam matters, the DGP has taken the status of investigations in this case. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर काँग्रेस व्हाईट पेपर मागता। कसल्यो नोकऱ्यो केन्ना लागिल्ल्यो कितें प्रक्रिया आशिल्ली तारीख हे विशीं सविस्तर म्हायती जाय। काँग्रेसीन इशू दिल्ली एआयसीसींत पावयलो। सावंत सरकाराची धुलाई चौकशी खंय हायकोर्टाच्या जुईजा वरवीं जाय।
पोलिसांक जमपाचें ना. गोंय काँग्रेस म्हणटा BJP बेचो जॉब पार्टी. गोवा में एक नौकरियों का स्कैंडल सामने आया है, जो कम से कम 1000 से ज्यादा जो नौकरियां 2019 से लेकर 2024 तक हुई हैं गोवा के अंदर, उनसे जुड़ा हुआ मामला है. और ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों करोड़ का गबन, घोटाला, स्कैम इस पूरे कैश फॉर जॉब स्कैम में हुआ है. हमारा सीधा सीधा आरोप है कि 2019 के बाद जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें प्रोसेस स्कैम है. सही प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया है. व्हाइट पेपर आए 2019 से लेकर 2024 तक कितनी रिक्रूटमेंट हुई है. दूसरा, हाई पावर्ड कमेटी जो इंक्वायरी कमीशन है स्टेट का, उसके अधीन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के तत्वाधान में इस पूरे मैटर की जांच होनी चाहिए. सो इसका पूर्ण जवाबदारी मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी. मुख्यमंत्री इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं. मजगती गोंय प्रदेश काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन BJP सध्या बेचो जॉब पार्टी जाल्या असो आरोप केला. तशेंच गोंय पुलीस ह्या स्कॅमाची कारवाय करपाक पात्र ना, देखून ह्या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी जावची म्हण काँग्रेसीची मागणी. हे जॉब स्कॅम म्हाका दिसता जर पळयत जाल्यार BJPचें जें डेफिनेशन आसलें भारतीय जनता पार्टी, तें आमी कांय वर्सां पासून म्हणटा की ती भारतीय जुमला पार्टी जाली म्हणून. मागीर म्हणटा ती भ्रश्ट जनता पार्टी आमी म्हणटाले. मागीर म्हणटा हालीं ती भुतानी जनता पार्टी जाल्ली आनी आतां सद्या गोंयांत ती बेचो जॉब पार्टी जाल्या. आनी जर आमी पळयत जाल्यार हो देशांतलो म्हाका दिसता अशें गव्हर्मेंट जॉब्जाक लिंक्ड आसलेलो वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम जावपाचे वाटेर आहा. अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता स्टेट पुलीस इज नॉट फिट टू इन्वेस्टिगेट this entire scam. A judicial probe panel is the solution which should be headed by retired High Court judge. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात राज्यपालान मुख्यमंत्र्याक समन करचो आप मागता. आपाचे आमदार फुडारी वचून राज्यपालाक मेळ्ळे. जॉब स्कॅम कितले सिरियस हे विशीं राज्यपालाच्या कानार घालां. राज्यपालान खंय लक्ष घालपाचें उतर दिलां. आरजेचो आमदार म्हणटा खोलायेन चौकशी जातली जाल्यार ज्युडिशियल इन्क्वायरी जायच. सगळे आज आम गव्हर्नरा कडेन मांडिले. पेपराचे जे आर्टिकल येयला सगळ्यांगे नांवांनी विथ डेट वायज वाल्मिकी बाब दाखयतलो. हे सगळे मांडिले. ही ऑल्सो फील्स की जात तें सारकें न्हू. उलयतो म्हूण सांगता तो ही वील टॉक टू द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टराक ताका समनूय करपा लायला. वी टोल्ड हिम यू समन द चीफ मिनिस्टर and express all this what is happening. Otherwise हे सगळे मेस जातले आनी कांयच हाती धरून मेळपा ना. जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टीची लिडरशीप, भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेरर्स जे गोंयांत आसा ते सगळे ह्या स्कॅमा भितर गुंतल्या. म्हणूनच सरकार भिता एक कमिशन अपॉइंट करता. आमी गव्हर्नरा कडेन लेटर करून हे सगळे दाखोवन दिला की कशे तरेन हातूंत भितर पुलीस डिपार्टमेंटाचे मनीस अरेस्ट जाल्ले आसा, सरकाराचे क्लोज लोक इन्वॉल्व जाल्ले आसा, अरेस्ट जाल्ले आसा. आनी कित्याक लागून पुलिसांचेर आमकां विश्वास ना ह्या स्कॅमा भितर इन्व्हेस्टिगेट करपाक. कारण पुलीस हॅज बिकम स्टूज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. पुलीस इज नो लॉंगर इंडिपेंडंट. गोवा पुलीस आज खंयच इंडिपेंडन्स उरूंक ना. आनी जर सरकार म्हणटा की हो स्कॅम इज नथींग टू डू विथ भारतीय जनता पार्टी एंड दीस गव्हर्मेंट, जाल्यार भंय कित्याक दिसता ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करपाक. ऑलमोस्ट अराउंड 18 जाणांक सुमार आतां अरेस्ट जाल्ले आसा आनी तेजी इन्क्वायरी चालू आसा. आता हितून अशें दिसून येता की रिसंट जो धरलेली ती म्हणजे श्रुती प्रभू गांवकर हिजो जो लिंक आसा हो बीजेपीक इन्व्हॉल्वमेंट आसा आनी बीजेपीची जी महिला अध्यक्ष म्हणून ही पयली जाल्ली आनी आता बीजेपीचे हितून टोटली लिंक्ड असो एक कॅरेक्टर असो दिसून येता. आनी अशे बीजेपीचे कितलेशे लिडर हांकां सपोर्ट करता जावं हे जे जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा हितून कितलेशे लिडर इन्व्हॉल्वमेंट आसा हे दिसून येता. ही जी आसा ती टोटल इन्क्वायरी आसा जी हायकोर्ट रिटायर्ड जज आसा तेंच्या अंडर बसोवची म्हणून आमचो डिमांड. आनी 200-250 कोटी लागलेले आसा. सो हे सगळे हांव म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान सोदून काडपाची गरज आसा. कारण तुवें बऱ्या कामाक हात घातलेलो आसा. हे सोदून काडपाची गरज आसा आनी हेच्या मुळा पर्यंत मुख्यमंत्र्यान वचप खूब गरजेचें आसा. आनी जो कोण इन्वॉल्व आसा सामको तेचेर कितें तरी कारवाई जावप खूब गरजेचें आसा आनी हे ताबडतोब बंद जावप. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आमदाराचें नांव. जॉबा खातीर दिल्ले पयशे मागतना आमदार गणेश गांवकाराचो कथीत ऑडियो व्हायरल.
एक्टिविस्ट सुदीप तामणकाराची गणेश गांवकारा आड कुळें फोंडे मडगांव पुलीस स्टेशनार कागाळ. आमदार गणेश म्हणटा ताची खंय बदनामी करपाचें कारस्थान चलना. हा सर सांगा. घरा कडेन 5 वर्सां येयलो. हय. त्या मनसेराताक काडून 7 लाख रुपया दिले ताका. कोणाक? 1 लाख ते म्हाका हाडून दिले परते. हय सर. तो म्हज्या घरा कडेन येता म्हणून. ते उरल्या 6 लाख तूं केन्ना हाडटा? हय सर दितलो सर सांगले न्ही सर हांवें. मला सांगपाचें कांय ना. कितले हाडून तूं म्हाका सांगपा जाय. इतले तुमकां प्रेम दिवन इतलो टायम दिवन तुमी जर समज कंप्लीट कुटुंब जर म्हाजी जर विरुद्ध वागता आनी दुसऱ्या लोकांक जर फोंडा घालपाक सोदता जाल्यार कडक रावता. तुम्ही सुशिगात आमच्या पैशाचे सिरीज घेवन थंय बसता आनी आमचे विरुद्ध काम करता. मंगळार सावन हो कथीत ऑडियो व्हायरल जाता. कथीत ऑडियो आमदार गणेश गांवकराचो म्हूण चर्चा आसा. मजगती एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकरान आमदार गणेश गांवकरा आड फोंड्या मडगांव आनी कुळें पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या. हो एक ऑडियो व्हायरल जाता. हे एविडन्स आहा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांव सदांच सांगता 2012तल्यान मनोहर पर्रीकर सरकार जे राज्यान पळय येयले ह्या सरकारांतल्यान नोकऱ्यांक पयशे घेतले वयता. ह्या हांव वीथ प्रूफ सांगता आनी पुराव्या सकट हांव हांगासर सांगता. ह्या सरकारान सर्रासपणे मेरीट डावलून मॅन्युप्युलेशन ऑफ डॉक्युमेंट जे पळय आहा फॉर्ज करून टेम्पर करून ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो दिल्यो वयता. आमदार गणेश गांवकर म्हणटा कथीत ऑडियो विशीं खबर ना. कागाळ तपासून प्रतिक्रिया दिता. त्या कंप्लेनीचेर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जर खरी म्हाकाय इन्व्हेस्टिगेट जाल्ली जाय की सुदीप तामणकारा तो ऑडियो खंयच्यान मेळ्ळो आनी त्या ऑडियोची सत्यता पळोवपाक इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी तें पळोवचें आनी ताचेर एक्शन जावपाक अशें म्हाजेंय मत आसा. पूण एकूच सामको मेन हेतू म्हणून जो आसा हे कंप्लेन करपाचो सगळे गोश्टी करपाचो फक्त बदनाम करपाचो हेतू कारण आनी तेंचे कडेन म्हणजे कांयच ना. एमएलएची बी नांवां येवपाक लागल्या बीजेपीची. सो म्हाका दिसता हितून बरें इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा पुलिसांची आनी लोकांची सगळी नजर जी आहा हे पुलिसांचेर तुटून आहा की कशे पद्दतीन हे फुडें इन्व्हेस्टिगेट करतले. पुलिसांन पुलिसा खातीर उमेद जानेराच्या 3ऱ्या सप्तकांत म्हादय विशीं सुप्रीम कोर्टांत निर्णायक सुनावणी. म्हादयची केस सुप्रीम कोर्टा मुखार सकाळीं आयली. सुनावणी जाली ना. जानेराच्या 3ऱ्या सप्तकांत गोवा महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या SLP विशीं कोर्ट फायनल निर्देश दितले म्हूण सांगून सरन्यायाधीशान केस फुडें धुकल्ली. गोंयच्या कंटेम्प्ट याचिकांचेरूय सुनावणी जानेरांत. म्हादयचें प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आसा. सकाळीं 11:30 वरांचेर केस सुनावणेक आयिल्ली. सुनावणी जाली ना. गोयच्या WRDचे कांय अधिकारी आनी आदोगादांची टीम दिल्ली गेल्ली. कर्नाटका आड कंटेम्प्शन पिटिशन आनी सगळीं प्रकरणां एकठांय सुनावणेक आयिल्ली. मात सुनावणी जाली ना. जानेराच्या 3ऱ्या सप्तकांत गोवा महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे SLP विशयी डायरेक्शन इश्यू करता म्हणून सरन्यायाधीशान केस फुडें धुकल्ली. कंटेम्प्शन पिटिशनाचेरूय सुनावणी जानेराक. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आनी न्यायमूर्ती संजय कुमाराचे त्रिसदस्यीय खंडपीठा मुखार मॅटर एडजन. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. बुधवारा ओंडा मायनिंग ब्लॉकाची पावणी जाली. ब्लॉक पावणेच्या इतिहासांत आज मेरेन सगळ्यांत हायेस्ट बोली 114% वयर. ओडिशाचो अग्रवंशी आनी JSW रेसींत. ब्रेस्तारा कुरपें ब्लॉकाची पावणी जाता. सेजा फोमेंतो अग्रवंशी आनी किर्लोस्कर वांटेकार. घेवया एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेल्थ टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक.
सभापती रमेश तवडकारान राजीनाम्याची भाशा केल्या उपरांत खंय बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे ताचे कडेन उलयला. फुडल्या सप्तकांत तो आनी मुख्यमंत्री तवडकारा बरोबर बसून इशू कितें तो सोडयतले म्हणून तानावडे सांगता. सध्या दोगूय महाराष्ट्राचे वेंचणुकेंत बिजी. उटाच्या फार्मागुडये मेळाव्यांत गोविंदाच्या उतरांचेर तवडकार चाळवला. पण एक गजाल हांव तुमकां सांगता की जर अशा म्हणजे जर अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबो दिवपाची जर मानसिकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे जर ह्या पदाचेर रावन सुद्दां जो आसा न्ही त्या पोस्टाची शान एखाद्या सरकारांतल्या मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक जर हांव खंयच्याच कोणाचें हें करिनासतना जर शान सांबाळून दवरता आनी त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो आसत जर जायत न्ही जाल्यार गरज पडल्या आसत जर जायत न्ही मान सन्माना खातीर किंवा गोंयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पोस्टाचेर सुद्दां हांव रेजिस्ट्रेशन दिवंक म्हाका कळटकच फोन केलो ताका अभिप्रायात आनी हांवें ताका सांगलें की कित्याक हें जालें तो म्हणपाक लागलो आमी बसुया आनी म्हणलें उलोवया न्ही ते बसून उलोवन कितें आहा तें क्लियर करुया. आतां खंयच्याक लागून कितें जालें तें आय डोंट नो कारण हांव मरे आसा महाराष्ट्रा इलेक्शनाक ताका म्हणलें हांवें 18 तारीख प्रचार सोंपता 19 तारीख हांव गोंयांत येतलो तेन्ना आमी बसून चर्चा करुया सीएमा कडेन बसुया आनी मागीर हांवें मुख्यमंत्र्याक फोन करून सांगलें कितें एक्झॅक्ट मातशें तुवें उलय कितें जालां पळय तो हांगा गोंयांत आसा न्ही मागीर म्हाका दिसता तेचो सकाळीं फोन आयलो म्हाका की आज राती आमी उलयल्यात पूण तेचे कडेन आपूण हांवें म्हणलें ताका कितें सभापती की हांव पर्सनली आमी उलोवया पदार्थ तें जायना न्ही रे कितें एक्झॅक्ट कारण कितें तरी प्रॉब्लम आसतलेंच न्ही तशें उलयलो म्हण कितें जें आसा पण तें कितें आहा तें आमी उलोवन सोल्युशन करुया न्ही ताचेर पळया कशें आसा हांव जो पर्यंत तेचे कडेन पर्सनली उलयना तो पर्यंत हांव कोणाचेर कशें म्हणटलो तो कोणाक लागून कितें जालें कितें तरी जालां हें नक्की न्ही तो कितें तरी उलयलो तें म्हणल्यार कितें जें आसा विशय तेचेर उलोवया आनी सोंपोवया विशय फुडल्या हातून आमी मेळोन आमी तो चर्चा करूया. ओके सनबर्न धारगळे जाता म्हणून पोस्ट आउट जाल्ल्यान बोवाळ. पेडणे सनबर्न नाका म्हजो विरोध. बीजेपीचो आमदार प्रवीण आल्लेकार मिडिया मुखार पावलो. सनबर्न जाल्यार पेडण्याची संस्कृती खंय इबाडटली. सरकारान लक्ष घालून सुवात बदलची ना जाल्यार लोकांक घेवन खंय तो रस्त्यार देंवतलो. बीच बेल्टांत जावपी सनबर्नाची सुवात उत्तरेंत घोटमाळत आसा. जे पळय आयज सनबर्न रातीच तेंच्यांनी डिक्लेअर केला जाल्यार म्हाका तेजी कांय खबरूच नासली कितें हो सनबर्न हांगा धारगळी जाता म्हणून तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां जे पळय हो सनबर्न आसा तेका सनबर्नाक म्हजो सारकोपणे विरोध आसा. डिसिजन घेतलेलें आसा हे डिसिजन घेतलेल्या त्या डिसिजनाक म्हाका कांय खबर ना आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट डिक्लेअर केल्लें आसा की ते सनबर्न आनी धारगळी जाता आनी टिकेटी ते स्टार्ट करतले म्हणून. जेन्ना पळय सनबर्न तेंच्यांनी आयज बंद करिना जाल्यार हांव सगळे आख्खे पेडणेकार आमच्या लोकां वांगडा आसतलो आनी लोकां वांगडा हांव रस्त्यार येवन हो सनबर्न बंद करून दाखयतलो. हे म्हाजें इतलें हें हांव लोकांक प्रॉमिस आहा कित्याक हांव सनबर्ना वांगडा ह्या ना आनी हे पळय ते लोक हें करतात कितें सनबर्न नाका म्हणून नाका लोकांक जाल्यार तो जावचो ना आनी हांव लोकां वांगडा आसतलो आनी सनबर्न समज जायत हांगा पेडण्यान जाल्यार हांव लोकां वांगडा हो रावन हो विरुद्ध करतलो. व्हडली स्टेप घेता हय गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद आहा पण म्हाका तेतून कांय इंटिमेशन ना न्हू. गव्हर्मेंटाचो आशिर्वाद आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान करूं न्ही म्हाजो कांय विरुद्ध ना. सनबर्नाक हांव विरुद्ध करिनाका गोंयान म्हणून गोंयान करचो खंयसर तरी दुसरे कडेन करचो पण नो आमच्या पेडण्यान कलांगूट जावचो नाल्यार अंजुना जावचो पोस्टल लायनींग जावचो धारगळी नाका म्हाका. पोस्टल लायनींग जाल्यार तुमचो ऑब्जेक्शन काय ना. पोस्टल लायनींगूच जाता हो न्हू सनबर्न हो पोस्टल लायनींगूच जायत येयल्लो आसा म्हणून म्हाजो पोस्टल लायनींगूच जावचो. आज म्हाका एक मेसेज आयल्या फ्रॉम बुक माय शो हांवें जेन्ना टिकेट बूक केली की द वेन्यू फॉर सनबर्न गोवा 2024 ऑन 28 डिसेंबर 2024 at 2 PM इज धारगली गोवा. म्हणजे गोंयान इतली स्कॅमां आसतनाय गोंयान इतली स्कॅमां चलता आसतना सरकार हें कशें चलयता. आज सरकारान धारगळे तांकां परमिशन दिला हाचे बद्दल म्हाका दिसता क्लियर कट सरकारान स्टेटमेंट करचो पडटलो. इतले कॉन्फिडन्सली ते धारगळे आमी सनबर्न करतले म्हणटा की आमकां एज अ टिकेट परचेजर फटयता की सरकार आमकां फटयता की तांकां परमिशन दिला हें करपा खातीर.
क्रायम ब्रांच आनी सायबर क्रायम पुलिसांनी वेबसायटी वरवीं एस्कॉर्ट सर्वीस दिवपी आंतरराज्य टोळी धरल्या. आंध्रांतलो सय्यद उस्मान आनी हरियाणाच्या मोहम्मद मेहबुल्लाक अटक केल्या. वेबसायटी वरवीं गोंयांत बेकायदेशीर एस्कॉर्ट सर्वीस चलयताले. एस्कॉर्ट सर्वीस दिवपी असल्यो 78 मायज वेबसायटी पुलिसांनी ब्लॉक केल्यात. Combined team of crime branch and cyber crime police have busted an online escort service racket who were operating from southern state. Police have arrested 2 accused, namely Sayyid Usman, who is resident of Chittor, Andhra Pradesh, and Mohammad Mahibullah, who is a resident of Gurgaon, Haryana. Both are arrested for operating an online escort service website providing services in the state of Goa, and they were working on the basis of commission and had links with pimps in the state of Goa. Police in the process of investigation have also identified 70 similar websites and all have been blocked by cybercrime police. Mukesh Kumar for Prudent. झारखंडात पहिल्या पावड्यावेली वेंचणूक जाली. पहिल्या पावड्यार 43 सुवातां खातीर मतदान जालां. 70% मायज मतदान. उरिल्ल्या 38 सुवातां खातीर महाराष्ट्रा बरोबर 20 नोव्हेंबराक वेंचणूक. तेवटेन महाराष्ट्रांत प्रचाराक नेट. दोनूय राज्यांचो निकाल 23 नोव्हेंबराक. गुन्यांव सिद्ध जावच्या आदीं दुबाविताच्या घराचेर बुलडोजर चडोवप म्हणजे कायदो हातांत घेवन अधिकारांचो गैरवापर. आरोपींनी गुन्यांवकाराचें घर मोडटलें जाल्यार सुद्दां ताका सुनावणी आनी कारवाये आदीं 15 दिसांची नोटीस दिवंक जाय. कायदो हातांत घेतल्या अधिकाऱ्यांक दोशी थारावन भरपाय घेवपाची सुप्रीम कोर्टाचो बुलडोजर जस्टिसाचेर निवाडो. तुळशीची लग्नां लागलीं. जिणो, ऊस, चीच, आवाळ्याच्या धेडे, व्हंकल आनी न्हवऱ्यांनी तुळशी वृंदावनां सजलीं. मंगलाश्टकांनी तुळशीक माळ अक्षता पडल्यो. गोविंदाचो गजर जालो, हरजागोर जालो, जोडवी पेटली. एकादशीन चातुर्मास सोंपलो. आतां लग्नाचो सिजन. गोंयभरची व्हडली दिवाळी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीपी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें कर.